हे गॉल ब्लॅडर स्टोन जावपाचें कारणां कितें, ते कशें जातात आनी वॉट इज द मेकॅनिझम, हे फॉर्म कशे जातात? बरोबर. सो जेन्ना आमी पित्त पळयतात, पित्तान 3 पोर्शन असतात. एक म्हळ्यार बायल सॉल्ट्स, दुसरें म्हळ्यार बिलिरुबीन आनी तिसरें म्हळ्यार कोलेस्ट्रॉल. आनी हे तिनूय सॉल्ट्स अशा प्रमाणात असतात की ते पित्त लिक्वीड फॉर्मान उरता. तुमकां समजलें, 3 पदार्थ असतात, एक बिलिरुबीन, एक बायल सॉल्ट्स आनी कोलेस्ट्रॉल. म्हणजे हांव एक्झाम्पल म्हणून सांगता की आमी जे रिफील बरयतात पेनान, तातूंत एक शाई आसता, मागीर एक पिगमेंट आसता ब्लू कलरचे किंवा ब्लॅक कलरचे. पिगमेंट जालें, एक सोल्युशन आसता की तातूंत ते पातळ उरचें म्हणून. तिसरो असो एक सबस्टन्स आहा वीच डजंट, म्हणजे तो सुकचो न्हय म्हणून एक सबस्टन्स घातिल्लो आसता. सो हे 3 पदार्थ एकच जावन आमी ते पेन फ्लुएंटली वापरूं शकता. सो ह्या तिनी पदार्थाचें कॉम्बिनेशन जावन तो बायल तयार आसता. करेक्ट. आतां हातूंतल्या खंयच्या एक पदार्थाचें जर प्रमाण वाडलें, फॉर एक्झाम्पल बिलिरुबीन. बिलिरुबीन म्हळ्यार कितें, आमचे शरिरान रेड ब्लड सेल्स असतात. रेड ब्लड सेल्सान हिमोग्लोबीन असता. जेन्ना हिमोग्लोबीन डिस्ट्रॉय जाता, हेमोग्लोबीन लायज जाता, आरबीसीचें लायफ जेन्ना सोंपता, तेन्ना ह्या हिमोग्लोबिनाचो बाय प्रॉडक्ट म्हणून बिलिरुबीन तयार जाता. अच्छा. आनी हें बिलिरुबीन आमच्या बॉडींतल्यान भायर वचपाक जाय. हें बिलिरुबीन बॉडीक भितर उरपा जायना म्हणून लिव्हर तें बिलिरुबीन घेता, ताजेर प्रोसेस करता आनी ताका एक सोल्युबल फॉर्मान करून तें पित्तान सोडटा आनी तें मागीर मुताचे वाटेन आमचें भायर सरता. सो जेन्ना हे 3 पदार्थ असतात, एक बिलिरुबीन, एक बायल सॉल्ट्स आनी कोलेस्ट्रॉल, हातूंत खंयच्या एक पदार्थाचें प्रमाण वाडलें, तो पदार्थ हळू हळू प्रेसिपिटेट जावपाक लागता. तो गॉल ब्लॅडरान हळू हळू सकयल बसपाक लागता आनी अशें ओवर पिरियड ऑफ टायम जालें की ताचें बारीक खड्यांक रुपांतर जाता आनी ते स्मॉल खड्याचेर आनी 2 कण बसले, अशें करून तो व्हडलो व्हडलो खडो जाता. केन्ना केन्नाय एक खडो व्हड जाता, एक खड्याचे 10 पीसीस जातात, जावं केन्ना 10 स्मॉल स्मॉल टायपाचे खडे तयार जातात आनी ताका लागून आमी म्हणटात गॉल स्टोन कॅन बी सिंगल ऑर मल्टिपल. अच्छा. सो आमी आतां तुमकां सांगलें, गॉल ब्लॅडर स्टोन्स 2 टायपाचे असतात. एक म्हणटात आमी पिगमेंट स्टोन्स. पिगमेंट स्टोन्स म्हळ्यार कितें, बिलिरुबीन आसा, पिगमेंट स्टोन आसा आनी दुसरो आसा कोलेस्ट्रॉल. पिगमेंट स्टोन जे आसात ते ब्लॅक असतात कलरान. आमी ऑपरेशन करतना आमी गॉल ब्लॅडर ओपन करून पळयतात काडटरीर, बाबा तातूंत ब्लॅक कलर स्टोन, वी नो दे आर पिगमेंट स्टोन्स. खूब फावटी आमी चिंततात ते कलर आसता तांचो येल्लो, लायट ग्रीन, ते कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स. सो ज्या प्रमाणे ज्या आमच्या पित्तान ज्या द्रवाचें प्रमाण वाडटा, जायदर बिलिरुबिनाचें वाडटा जावं आयदर कोलेस्ट्रॉलाचें वाडटा, त्या प्रमाणे हे स्टोन तयार जातात. आनी खूब फावटी तर आमी म्हणटात मिक्स स्टोन्स, म्हळ्यार ब्लॅकय असतात आनी येल्लोय असतात. सो दिस इज द मेन रिजन, खंयच्या एक पदार्थाचें प्रमाण वाडप. आतां हें प्रमाण कित्याक वाडटा हो तुमी फुडलो प्रश्न म्हाका विचारतले. बरोबर. आतां एक तर आमचो डायट. जेन्ना आमी गॉल ब्लॅडराचें इटिओलॉजी, कारणां डिस्क्रायब करतात, तेन्ना आमी म्हणटात फॅट, फिमेल, 40, फर्टायल. म्हळ्यार असो ताका एक एक्झाम्पल आमी दितात. म्हळ्यार 40 to 50 ह्या एजी मदीं हे कोलेस्ट्रॉलाचे स्टोन वाडपाक शकतात. ओबेसिटी, फॅटी, फर्टायल म्हळ्यार कितें, जांकां चड भुरगीं आसात, जावं प्रेग्नन्सी टायमार कॉलिस्टेसीस नांवाची एक स्टेट जाता, तातूंत आमचें पित्त जें आसा तें दाट जावन येता. दाट जालें की ऑब्वियसली ताचे खडे जावपाक शकता. आनीक फिमेल म्हळ्यार बायलां मदीं, सो फॅट 40, फिमेल, फर्टायल. बरोबर. पण जशें तुमी सांगलां की फॅट, फर्टायल, फिमेल ऑफ 40, आतां तितक्यात पुरते मर्याद रावन आसतना इवन दादल्यांनी ते जावं शकता. दादल्यांनी जायता, बिकॉज अगेन डायट ताजो प्रॉब्लेम आसा. आनीक आमी तुमकां म्हळें की पिगमेंट स्टोनूय जावपाक शकता. जेन्ना आमच्या बॉडीन जो रेड ब्लड सेल आसा तो मोडपाचो जावं ताचें लायज जावपाचें प्रमाण वाडटा, ताका आमी म्हणटात हिमोलायटीक एनिमियाज. एक टायपाची दुयेंसां, जेन्ना आमच्या बॉडींतले रेड ब्लड सेल्स ऑटोमॅटीक डिस्ट्रॉय जातात, तेन्ना आमचें बिलिरुबीन बॉडीन वाडटा. आनी बिलिरुबीन वाडलें की बिलिरुबिनाचें प्रमाण बायलान वाडटा, तें प्रेसिपिटेट जाता आनी ताजे तुमकां पिगमेंट स्टोन जावपाक शकतात. जर हें गॉल ब्लॅडराचें फंक्शन रेग्युलर जालें ना, गॉल ब्लॅडर खूब टायम फंक्शन करपाक शकलें ना, ताजी मुवमेंट बरी जाली ना, जाल्यार गॉल ब्लॅडर तातूंत तो बायल सांचून उरता, तो स्टॅग्नेट जाता आनी स्टॅग्नेट जावन तातूंतल्यान तो हळू हळू एक स्टोन पयलीं इन द फॉर्म ऑफ मायक्रो क्रिस्टल्स, मागीर ताजे आनीक डेपॉझिट जावन स्मॉल आनी मागीर मिडियम सायज, लार्ज सायज, आनी केन्ना केन्ना तर आमी पळयतात फूल गॉल ब्लॅडरच स्टोनान भरिल्लें आसता आनी गॉल ब्लॅडराच्या सायजीचो स्टोन जाल्लो आसता. अशें आमकां एक्झाम्पलां दिसतात.